गुड मॉर्निंग एवरीवन. तर जशी तुम्ही पळोवंक शकता की म्हाका उठपाचें एकदम मन नाशिल्लें, बट जबरदस्ती उठपाक पडला बिकॉज कामाक वचपाक जाय. सो फ्रेश जावन येता हांव. सो हाय एवरीवन, कशी आहात तुम्ही सगळी? तुम्ही सगळी घट आसात. आयज हांवें चिंतलेलें की हांव मॉर्निंगच्यान इवनिंग पर्यंत शूट करतलें म्हणून. म्हटल्यार मॉर्निंग कामाक वयच्या पयलीं, मागीर तेज्या मागीर येवन हांव कितें करता तें, बिकॉज आयज सॅटर्डे सो म्हाका आयज हाफ डे आसलो. बट म्हाका लेट जालो सो हांवें कांय शूट करूना. हांव बेगीन बेगीन रेडी जाला कुर्ता घालून आनी म्हजे केस सुद्दां अजून बांदूंक ना, बट हें केलें हांवें. आनी म्हाका आतां देवळान बी वचपाक जाय, प्लस म्हाका एक अर्जंट झेरॉक्स काडपाक जाय, म्हटल्यार फोटोकॉपी काडपाक जाय. आनी कांयच करूंक ना हांवें. आनी म्हाजे कडेन फक्त 5 मिनटां आसा आनी हांव शूट करता. सो सगळे मागीर परफ्यूम जो म्हजो ऑलमोस्ट काबार जाला, हितून इल्लूसो उरला. म्हाका दिसता आयजूच जातलो हो म्हजो फेवरेट परफ्यूम. सामको म्हटल्यार सामको फेवरेट. आतां मनशाक गेट रेडी विथ मी करता म्हणून खूब टायम जालो गेट रेडी बी करूंक ना. गेट रेडी न्हू हो जस्ट मॉर्निंग रुटीन की हांव कितें करता, बट अर्दो कुपान दाखयता. बट हांव मेक श्योर करतलें की हांव नेक्स्ट टायम न्हू आनी अशें म्हटल्यार सारको फूल कॅप्चर करपाक हांव ट्राय करतलें. आयज कितें जालें म्हाका मातसो लेटूय जालो, प्लस हांव आदले दीस आयन बी करून दवरता तें बी करून दवरूं हांवें. सो आयजूच सकाळीं उठून केलां सगळें, तेका लागून म्हाका आयज लेट जालो. सो पयलीं हांव फटाफट केस बांदता. मग म्हजे केसाची हाल मातशें बांदून येता हांव पयलीं केस. सो आयज म्हजो गूड हेअर डे न्हू, आयज म्हजो बॅड हेअर डे जाल्लो आसा दिसता. म्हणजे केस आयज तेचे जाला पळय अशें फुगोन उरल्यात. बट सो हांव हेअर सिरम म्हाज्या बॅगान हरशीं नॉर्मली कॅरी करतालें, बट ह्या दिसांनी हांवें सोडलेलें. आयज परत म्हाका कॅरी करचें पडटलें, कित्याक हें केन्ना अशें जायत म्हणून खबर ना. आनी जालें म्हाजें रेडी जालें, हांव बॅग घेवन येता. सो म्हजें बॅग, म्हजें हेअर सिरम जे हांव म्हाज्या बॅगान घालता, म्हजो लॅपटॉप आनी येस आतां आमी सकयल या. पयलीं चार्जर बी सगळें काडटा हांव, चार्जिंगेक लावनूच करतालें हांव. राव पयलींच लेट जाला. राव चार्जर बी कॅरी करता बिकॉज चार्जर म्हाका जायो पडटा. घरा कडेन येवन शूट करपाचें आसता आनी चार्जींग म्हाका मेन जायी आसता. सो आयज आनी उदक बी व्हरना दिसता हांव. आसूं थंय पळोवया मागीर. सो हांवें उजवात बी घेतला घरा कडल्यानूच, आनी म्हजी गाडी पळय कशी पार्क केला ती. आनी म्हाका गाडी काडपाक जाय. मुसांगडो हेळटा. सो हांव घरा कडेन पावलां आतां. जशें हांवें तुमकां सांगलें आयज हाफ डे आशिल्लो मातशें, बट हाफ एन आवर म्हाका मातसो डिले जालो बिकॉज आयज आमच्या थंय एक धाकटोसो बाबू येयल्लो. सो मातसो लेट जालो. हिका पळय ही आतां पोचवोणा खेळटाली, सो मातशे वेळ पयलीं ती खंय वचोन येयला. आनी खंयची पर्सी? तिची पर्सीची खंय झीप गेल्ली खंय, आतां सारकून हाडला. पयलीं ती मम्मा म्हाज्या विडियोन बी चड उलयनाशिल्ली, पण आतां बरी उलयती. कच्चा 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 करून आतां बंद जालें. न्ही हेका पळय हें आपूण तें पळोवपा येयला आतां. पळय तें कसलें पळोवपाक गेला पळय. तुका पर्सीन घालू सगळें जाय तेका. ती पर्सीची झीप खंयची झीप गेल्ली वयली व्हडली म्हळ्यार जाम जाल्ली कुठे. आतां ती व्हरपाची. ती देवळा बी वयता जावं खंय वयताली, तर लग्नाक सुद्दां ती पर्स अशी हातीन घालून वताली ती. आनी आमच्या सगळ्या लोकांचें सामान तिच्या पर्सीन, कित्याक आमी पर्स बीन बॅग बीन कॅरी करनाशिल्ले. हांव बी कॅरी करना, म्हाका बी आवडना तशें कॅरी करपाक. खंय धांवता गो? जेयलें तूं? पोचू तुवें माम केलो? पोचू आपूण वयता पळय जिमी कडेन वयता. आनी आई कितें जालें? आईले डायबिटीज वयर गेली पळय, कशी जाला पळय ती. जाम कितें करता गे तोंड तें जाम जाला. सगळें इन्सुलीन बी सगळें घेतलेलें खंय टायमार, बट स्टील तशें जालें खंय. सगळें जाम दिसता. मातशें न्हीद चल आई वचोन. कितें गो कोणा कडेन झगडता गो? तें गे पाटार केन्ना बनू जायना. जिमी पळया. हांव पळय अशेंच बसला. येता थंयच आसा, बॅग बी हांगाच आसा म्हाजो, आनी लॅपटॉप बी हांगाच आसा. म्हाका वाज येता वयर वचपाक. कितें आलू मटर?
माझे फेवरेट किती पण राजमा ना माझे पोट भरला गो मम्मा पोट पळय माझे पोट पळय हो पावलते माझे आयज पोट सामकें भरला बिकॉज मॉर्निंग हांव हांगच्यान गेल्ले आनी थंय म्हाका मातशें HR ऑफिसान काम आशिल्लें आफ्टर दॅट म्हाका हांव येता आसतना म्हाका थंय कॅफेटेरिया दिसलो सो मागीर थंय गेलें आनी मागीर कॉफी पिवपाक म्हणून गेलें कॉफी घेतलें हरशीं हांव कॉफी चाव पिनाशिल्लें बट हांगा आतां म्हटल्यार जी कोवर्कर्स आसता तेंच्या वांगडा बी केन्नाय चावेक वचपाचें कॉफीक वचपाचें जाता सो आतां खंय तरी हांव चाव कॉफी पिता बट घरा कडेन पिना आनी भायर खंय पिना जस्ट तेंच्या वांगडा तें पितास नांवान कितें करतलें तोंड थोडी पडटलें न्हू सो म्हाकाय पिवचें पडटा कितें पडटलें मी हे आनी घर चलता लकली चलता लकली ती पडटा आशिल्ली ती आतां सो की कॉफी पिल्यार बरी कशी सो एक कॉफी घेतले बट कॉफी घेवपाक गेले मागीर हेंच्यातले बेश्टी कॉफी कितें पितले न्हू सो म्हटलें सँडविचूय दी म्हटलें मागीर सँडविच घेतली आनी सँडविच खाता म्हणसर आनी एकट्यान कोणें म्हटलें की आमी वचोन वेज कितें फार्म हावस समथींग तो बर्गर टायप मेळटा तो खावया म्हणपा लागलें हांवें म्हटलें ओके आनी म्हाजो टमी इतलो फूल आशिल्लो आनी म्हाका खबर नाशिल्लें तितून इतले वेजीस लोडेड आसता ऑलिव्स बीन तितून सगळें आसता ऑलिव कॅप्सिकम मागीर ऑनियन टमॅटोज सगळें कितें आसता तितून भितर सो ते सामकें अशें ओवरलोडेड जालें आनी मेयो आनी 1-2 टायपाचो अनुभव बाबा कितलो मेयो घालतात जाणा इफ म्हाका मेळटा जाल्यार हांव हितून तो क्लिप एड करतलें हांवें बारीकसो स्नॅपाक लागून तो व्हिडिओ काडलेलो आय डोंट नो इफ तो म्हाजे कडेन सेव आसा जाल्यार खबर ना बट लेट्स इफ आसा जाल्यार हांव हितून घालतलें म्हाजें इतकें खावन म्हजें पोट अशें भरला की म्हाजे कडेन आतां आनी खावपाक जायना सो हांव आतां ताका लागून येवन अशेंच बसलेलें आसा आनी हें अशेंच दिसता पळय तुमकां तें त्या खातीर हांव अजून वयर वचोंक ना आनी हांव अशेंच मातशें बसतलें मागीर हांव वयर वयतलें बट ती येयला आपलें दाखोवपाक होय गो दम आलू नुस्तें मगो तें हो बाय गो दम हांव म्हणटा दम आलू हय नुस्तें दाखयता आगो पट म्हाका तशें दिसलें तें दम आलू म्हणून पयल्यार नुस्तें हो तो दम आलू ते 2 गुलाब जामुना भशेन कितें दिसता म्हाका बारीक बारीक बटाट्यानी सायबा न्हू आतां हांगा आशिल्लें तें पोचू किचना गेला आतां तूं खंय वयता मम्मा परत फॅन लायता आतां वयर येयल्ले जाल्यार वोलेंज हांगा न्हिदला वोलेंज तूं मम करपाक वचना ये वोलेंज शेपडी पळय शेपडी हालयता उठ मले लाशा उठान तूं बाबाक नायश करया दीदी नायश करते बाबाक माझ्या मुय आचा थंय उठ तेंची पोला शी म्हाज्या रुमान सामकें न्हू अशी ऊब शी मारला बिकॉज म्हाजो रूम असो पॅक कसो आसा न्हू लॅपटॉप पडटा आशिल्लो आमचो म्हाजो एकट्याचोच रूम असो आसा की इफ भायर पावस बी पडटा आनी फायन सगळें पॅक करून दवरला न्हू अशें वणटीर सगळें अशें उदक कशें तें गळटा घाम येयल्ले भशेन जाता आय डोंट नो कितें तें सो म्हाज्या वणटीक बी सगळें अशें दाग पडलेले आसा आनी हांव तुका सांगू 1 मंथ क्रॉस जालो आमगेर पेंट हाडून दवरलेले आसा म्हाज्या रुमान पेंट मारपाक लागून अजून पर्यंत तो स्टार्ट करूंक ना आनी आयज तरी आतां तरी करपाना इतले बेगीन बिकॉज मातशें कितें सारकें ना सो आतां तरी करपाना बट लेट्स सी केन्ना करतले बिकॉज म्हाज्या रुमान हांव तुमकां दाखोव हें बीन आसा पळय पेंट करपाक जाय आनी मोस्टली बेगीनूच जातलें तें सगळें सो हांवें सगळें घेवन येयल्लें आसा हांगासर दवरपाक बिकॉज हे सगळें सकयल आशिल्लें रोमाट म्हाज्या मागीर पोचू पयलें न्हू पोचू कितें करता ना हेका नाक्षो लायता म्हाज्या फक्त गाडयेचें सीटूच न्हू बट सीट कवरूच न्हू बट तुमी हांगा इफ तुमकां दिसता जाल्यार तुमी पळोवंक शकता आसतलें हांगासर बीन हे सगळें नाक्षो लायल्यात तेणें हांव न्हिदता न्हू रातचें तें येता बॅगा कडेन वयता आनी बॅगाक खरपुपाक स्टार्ट करता सो हे सगळें म्हाका सगळें जाग्यार दवरपाक पडटा सो हांवें सगळें बरी जाग्यार दवरता हांवें व्हिडिओ स्टॉप खंय केल्लो दनपारां म्हाका दिसता हय जेवंक बीन नाशिल्लें न्हू हांव आनी मागीर तुमकां सांगलेलें पळय की म्हाका म्हाजो टमी एकदम फूल जाला म्हणून सो जशें हांव वयर गेलें आनी हांव बेडीर पडलें म्हाका कसली न्हीद येवपाक लागली फटाफट हांवें चेंज केलें आनी हांव न्हिदलें तेका लागून तुमी पळोवंक शकता की हांवें कपडे म्हाजे चेंज केला बिकॉज हांव न्हिदलेलें आनी हांवें तोंड बी कांयच धुवनाशिल्लें हांव अशेंच न्हिदलें आतां उठलें बट मागीर म्हाका मिटींग आशिल्ली सो मागीर कांय रिकॉर्ड करपाक मेळोंक ना आतां जस्ट हांव फ्री जाला फक्त धांवत आसता आनी ओदोळ हांव बिजी आशिल्लें सो मम्मा आपूण बाबडी येयल्ली म्हाका तेची कापां आनी पाव घेवन येयल्ली
सो हांवें ते खाले. काल एक्चुली आमगे न्हू कांदा भजी आनी पाव हाडलेले, बट कांदा भजी न्हू इतकी मिरसांग आशिल्ली, मिरसांग काय इतल्यो मिरसांग्यो आशिल्ल्यो, लिटरली खूब मिरसांग्यो आशिल्ल्यो, बट इतके यमी लागताले. बट खूब मिरसांग घालून तर तेजो सामको हेत उडयलो कसो. म्हाका एक लिटरली मिरसांग इचून काडून भायर मारपाक पडलें. आनी आतां हांव सकयल येयला आनी सकयल येतकीर की पयलें हांवें ती म्हाजे पोचूक आजून कोणें भायरूच काडूं ना बाबड्याक. म्हळ्यार वडोळच्यान भायर आशिल्लो दिसता. आतां जस्ट भितर घातला, सो ताका परत धापून दवरला बिकॉज तो भायर वयता. आतां 3 जाला न्हू, सो उजवात बी लावपाची आसता. आनी आमचें कशें आसता की उजवात बी लायलें म्हणटा की आमी दार ओपन म्हटल्यार बंद दवरिनात, ओपन दवरतात. तेका लागून मागीर ते भायर धांवता, सो ताका भितर घालून दवरला. आनी जिमी हांगासर इल्लोसो आमच्या ताता करता. जिमी ताता करता. जिमी तुने कुठे खालें? तुने कुठे खालें जिमी? तुने कुठे खालें? ये मातशी ती बुता कित्याक म्हाका तूं भिता कित्याक? कान पळयात. इल्लोसो. आनी म्हाजे पोचू बरें भितर कित्याक रे? काय करून तुका? भितर कित्याक? ताता कर. भितर कित्याक? बेश्टो भितलो बारीक कितें जालें की भितलो. आतां उगीत आशिल्लो म्हाका. जशें हांवें नायस करून हांव उठलें पळय, हुसवोन उठला जिमी. पळय कितें गो तिजे कितें डायबिटीज आतांय चॅक करता. परत नाही दिया मग ते जिमी आतां परत आई परत बरी ना दिसता. पोचू पळया केळे बिळे अशेंच दवरल्यात आमगेर. आनी आमचो पोचू अप्पय पोचू कितें रे चोणे बिणे घेवन न्हिदला. चोणे बिणे घेवन न्हिदला. उच्चू ताता करता पुपू म्हाजे. मातशें राव आई फोन येता. मातसो राव 2 मिनटां राव. वय आवश लाव चड हा. तू कुठे वाटत जिमी? जिमी इलियास डायबिटीज वाडलेली न्ही, सो आतां तिचे परत चॅक करता. मम्मान सकाळच्यान परत तिचे चॅक करीत आसा टायम टू टायम. सो आजुनूय मातशी सारकी नॉर्मल जाल्ली ती मदीं, बट आतां परत वाडला खंय. सगळें सारकें टायम टू टायम घेवन सुद्दां अशें जाता. म्हटल्यार जाता न्हू तें एज जाली की. आनी ती खूब टेंशन घेता आमची आई. म्हटल्यार खबर ना की कितें चिंतता ती. चिंतत बसता कितें तरी मदींच. पोचू आल्या पोचू तिका चिंतपा दिना. पोचू चडसो आसा तिचे कडेन. पोचू तिचे कडेन वयतलो, पोचू बसतले, पोचू तिचे खाटीर वचोन बसता ती ना तेन्ना. आनी मागीर तिच्या रुमान आसता. जिमी येयलो. जिमी पळय आनी हो वयता पळय. खंय तातू? खंय तातू? तो आई पळोवपा वयतालो. दुस्तू कॅमेरा दाखयलो म्हणून असो येयलो परतोन. वय तू जिमी खंय वयता तू? खेळ करपाचें तुका? खेळ करपाचें पूण म्हाका खेळपाचें ना. म्हाका बेजार जाता. दीदीक काम आसा. वो पळय मस्ती पळय. पुराव कुठे रे? ताका आतां खेळपाची उमेद येयला. आतां तो म्हाका धांवन दाखयता. हांव धरपा येव तुका आतां? धरा जिमीक धरा. जिमीक धरा. पाणी पाऊस आणि पाऊस बोलत खंय धांवता गो परत. तो जिमी म्हाका खेळया म्हणटा पळय. आवस पळय ताका खेळया म्हणटा. अबय खेळपाक उमेदीन आशिल्लो तो आतां. खंय गेलो गो? सायबा देवा म्हज्या. तो सामको खेळपाच्या उमेदीन आशिल्लो पयलें. तशें खेळपाक न्हू म्हाका भंय दिसता की तो धांवन येवन म्हाका उडयत बी म्हणून म्हाका भंय दिसता. सो हांव चड तेच्या वांगडा खेळपाक बी वचना. मागीर तो पळोवपाक परत येयला पळय. परत पळोवन आतां धांवन गेला तो भायर. म्हटल्यार आपले फाटी धांव म्हणटा तो म्हाका. सायबा म्हणून तो भायर वचून म्हाका पळयता. हांव गेल्लें ताका आपोवपाक यो रे म्हणून. ना येना भायर गेला. सो आमगे आतां मम्मान रांदून बी काडलें सगळें मेकळें केलां. हांव तुमकां दाखयता आज आमगे डिनराक कितें केलां तें. हांवें चिंतलेलें की डिनराक जें करतलें तेजो हांव व्हिडियो करतलें म्हणून, बट हांव सकयल येवपाक म्हाका पळय हांव वयलो परत पळय. परत येयलो पळय. सोद भायर धांवतो पळय. धरा ताका जिमीक धरा.
धरा चिली धरा धरा आणि बरेच चुमती कालात इल्लश चा कळालं तू बाहेर वचून गेला घेताल म्हाका दीदीक भायर आपय तू दीदीक भायर आपय ना डॅडी मागीर तापयतलो दीदीक भायर घेवन गेल म्हणून हा कितें पट आवूस 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 yang ya राव म्हाका भितर वचपाकूच दिना खेळया म्हणटा तो अशें ताच्या वांगडा भाव खेळटा मम्मी खेळटा डॅडी खेळटा नले वय राव मातसो राव दाखयता राव कितें केलें तें आमगेर आयज मातशें राव कितें केलें तें दाखयत पयलीं सो आमगेर केलां शीत जे एज ऑलवेज आसता ऑज खावं आनी गरम लागलें म्हाका आनी ताती बॉयल केल्ले अशा दिसतात ताती बी हांव खायना पूण आनी म्हाका लागून मम्मान न्हू हें केल्लें दम आलू केल्ले जे हांवें दनपारां ना खावंक तांकां लागून नुस्त्याची कडी आसा बांगडे दिसल्याक लागून बांगड्याची कडी केल्ली आयज आनी म्हाका लागून दम आलू केल्ले पूण हांवें खावना बिकॉज हांव ना जेवूंक दनपारां सो आतां हांव तेंच खातलें आतां आनी ती एक्स्ट्रा कांय करपाना म्हाका लागून कित्याक तें ऑलरेडी केल्लें आसा न्हू मागीर तें वेस्ट जातलें आनी पळोवया दम आलू गायज बटाट आमगेर बरे बारीक बारीक आशिल्ले दिसता सो दम आलू बरे जाले तेच गोल गोल बटाट नाजाल्यार मोठे बटाट मेळना न्हू बारीक बटाट समज मेळना न्हू जाल्यार ते बटाटाक तेची 4 कुडके करून घालता जे बरें दिसना पळोवपाक हे बरें दिसता गोल गोल इल्लेशे जो आवाज करता आपल्याक भायर काड खंय ताका घेवन राव रे म्हाजी पोरां ताका भायर काड म्हणून सांगता आपल्याक अरे बाबू येयलो पळय म्हाजो बाबू येयलो कोणता दीदीलो येयलो अशें बाबू तो पळय काय होच पाय तुका ते आतां आपल्याक खेळपा धाड म्हणटा आनी जिमी येयलो आपूण परत ते आपल्याक खेळपा धाड म्हणटा खेळी करपाक जाय म्हणटा ते व्हिडिओ पळय कसो पळय पत्ता पळय कुदे ते जिमी परत परत येता कुदे म्हणटा तूं पोतू कोण आलो ताका जिमी पळय नावडा न्हिदता खबर आसा हे ताता खंय करता या पोचू भायर केलो इल्लोसो बाबू दीदी वांगडा ताता करता तर वय पळय इल्लोसो बाबू तो पोचूक लोक मिस करता मागीर पोचुली फ्रेंडा पोचूक मिस आवय पोचू तुजी फ्रेंडा तुका मिस करता मागीर पोचुली फ्रेंडा मिस करता मागीर होय ते मी तू मिस करता कितें खाऊ हाड म्हणटा आतां खाऊ घेवन येयात तुमी आं ते कशें खाता खाऊ ट्रीट आवडटा का ट्रीट कशें खाता तूं ट्रीट कशें खाता तूं ट्रीट कशें खाता काय नाम 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 करून खात न्हू तूं ट्रीट अशें दिसना की ते म्हाज्या कपड्याकूच जॉयंट आहा कशें इल्लोसो तोय कसो म्हाजो तूं म्हाजो सॉफ्ट टॉय तो हे दीदीले सॉफ्ट टॉय तो इल्लोसो मोटो ना तेका आतां न्हीद येता तेका धापून दवरले तेका बाबड्याक धापून दवरलेले कोंबड्याक धापलेले भशेन न्हू नाजाल्यार ते धांवता कांय ऑप्शन ना पिवूंक पळय थंय धांवता म्हणून पिवूंक पळय लोकांनी मारले दुसऱ्या माजल्यांनी मारले वय म्हणून तेका थंय व्हरोन दवरला पिवूंक बाबड्याक आजून हाडूना तेका आजून डिस्चार्जूच दिवना गेलेले फावटी तेका म्हणटात की मागीर येता आनी थोडे दिसांनी 2 दिसांनी करून तेका आजुनूय दवरला बाबड्याक म्हणून हेका आमी चडशी भायर धाडिनात ना रे कित्याक हो इल्लोसो हेका कळना हेका 2 दीस भायर धाडलेले गाडी येता न्हू जाल्यार ते गाडी फास्ट येता न्हू त्या गाडये कडेन टायरा कडेन तूं वचून चेपटा येता आनी थंयच रावता कळना तेका धांवपाक बी तेजें कशें जालां घरा कडेन बी आमी गाडी बी घेवन येता तेन्ना ते येयले म्हणटा की चेपटे जाली की आमी थंय गाडी स्टॉप करतात ताका तेंच दिसलां लोक तशी करिना लोकांक पडलेले आसना म्हणून आमी तुका धापून दवरता कोंबडे धापलेले भशेन यो आनी यो गिरी पा दिता बी कितें मागीर खेळपा चल तूं तें आतां आपल्याक सोड म्हणटा आपल्याक सोड म्हणटा आवय म्हाजें फूस खंय लाव चो हो धाप भायर वचनाका तिथे धांवच ना तुज्या फाटल्यान मागीर मम्मा तुका मारतली बेश्टें सांगता आमगेर तेका कोण मारिनात आनी आमी कोणाक मारिनात येयले डॅडी येयले म्हणून ओलेंज बाबडे धांवोन येयले आनी ओलेंज धांवोन डॅडी कडेन वयता म्हणून पोचून ओलेंजाक मारले आनी व्हिडिओ काडटा म्हणून पोचू धांवले
बटाट्याची कापा आणि पाव हे पे पोचू ते का मारला आणि आपण असं थंय रावला बरो हा तो दिसतोच ना तो बारकेलो ना रे कोणाकडे वचप न्हू डॅडीकडे कोण वचप न्हू अशें करता फक्त आपलो आणि मम्मा कडे बीन ना रे ती आता हळदी कुंकुमा वयता धांवतो पळय हळदी कुंकुमा आतां वयता खंय आनी ती टायम कितलो जाला ना 9:30 जाली आनी आतां ती वयतली ती चेंज करतली म्हटल्यार आतां जालें बट हांगाच वचपाक जाय खंय लागीं हय आनी आमगेर केन्ना हळदी कुंकुम करप तें बी कांय डिसायडेड ना अजून हांवें म्हटलें तिका हांव नेक्स्ट वीक मातशें बिजी आसा 2-3 दीस सो त्या दिसाक सोडून आनी केन्नाय दवरी म्हणून सांगलां हांवें बट त्या दिसाक मातशें नाका म्हणून सांगलां फाटाफाट धांवता पळय तुजो व्हिडिओ कॅप्चर करपा लागून बरें 5 मिनटां पॉज गॅस बार मागीर दाखयता म्हाका दाखोवपाक जाय आशिल्लें मम्मा हळदी कुंकुमा वयता म्हणून बरें वयल्यान धांवून सकयलेलें ही म्हाज्या की पयलीं आपूण धांवून सकयलेलें पळय ती आतां केस पानी चल्ली ती आनी आपल्याक पळय सुद्दां ना आपूण कशी पळय हांव जाल्यार 1000 फावटी बरें बाय बाय बेगीन यो बरें बेगीन यो हांव जाल्यार खंय वयता न्हू 1000 फावटी आपलें तोंड पळयता अशें ना हय सारकें आसा फाटकर व्हिडिओ काडना म्हाजें तोंड दिसता बरें चल बाय तिका दिसलें हांव व्हिडिओ काडटा म्हणून आपली साडी सारकी आसा काय म्हणटाली ती हांव ओदोळच्यान रावलें मम्मी तूं येतलें म्हणून जिमी ओडो येयला हांगासर आनी नाचतालो म्हाका दिसलें तूं येयलें म्हणून कितें वाटलें फावटी जिमी पळय म्हाज्या वांगडा जिमी वचोन रावन पळयता कितें शेवयो वाटले आनी वर्साची म्हागेली ऊट नाल्ल कपडो आतां कितें उठ पळय जिमी येयला कितें हाडटा विचारपाक वोलेंजू येयला छोटू येवना छोटूक दवरलो दुकानार पूण छोटू येवना आनी ही दोगूय जाण येयल्या विचारपाक हय आवय कोणागे बटाये गेल्या न्हू दोन फाती घातल्या 2 एक ती 2 कशी दिसली म्हाका सो आयचो व्हिडिओ हांगा पर्यंत एंड आमी परत मेळया म्हज्या न्यू व्हिडिओ टिल देन बाय गायज टेक केअर बाय बाय म्हजी यूट्यूब फॅमिली अजून मोबाईल सुद्दी बाय राव रे ओलेंज माग आपयता आपल्याक वाडपाक यो खंय